मोगाचनो वर्बम डॉमिनी यूट्यूब चॅनलाक तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार. साद्या काळाचो 32वो आयतार आमी आयच्या दिसा आचरण करता आनी आयची वाचपां आयची देवस्तुती आमी बुधवंत देडयां परी सोम्याक भेटोवंक सदांच आयती रावच्याक आमकां आपोवणे दितात. सुवार्तेंत आमी पळयता थंयसर 10 देडयांची वोपार. मोगाचनो ही 10 देडयांची वोपार जायते पटी आमी आयकल्या. सबारपोटी कराराच्या वा रोसाच्या कार्यांक ही वाचपां आमी वापरता. आयच्या ह्या नियाळा वेळार ह्या 10 देडयांच्या वोपारे विशांत सारकें नियाळ करच्याक आमी प्रयत्न करया. ही 10 देडयांची वोपार आमी समजूं जाय जाल्यार फालेस्तीन गांवाक जेजूच्या काळाक आमी वेची गरज आसा. कशें प्रस्तुत काळारी लग्नाचो संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी एक व्हडलो संभ्रम घे, तेच परी जेजूच्या काळारी हो लग्नाचो संभ्रम वर्तो आसलो आनी ताच्या की भायर थंयसर जायत्यो रिवाजी तांणी पाळोवंक आसल्यो. आनी त्या रिवाजी पैकी एक रिवाज आसली होरेतान होकलेच्या घरा पुरुशां वार येवचें. देखून होरेत कितें करतालो? होरेत एक फाल्याण्या दिसा आपल्या काजार जावंकाच्या स्त्रियेक होकलेक मेळोवंक ताच्या कुटुंबादारा सांगता ताणें पांय वाटेन म्हणलें बरी पुरुशां वार येवंक आसलें. आनी येता आसतना होकलेच्या घरच्यांनी वा कुटुंबाच्यांनी तांणी कितें करूंक आसा? हो संभ्रम केवल एका कुटुंबाचो संभ्रम न्ही, बगार ते कुटुंब खंयसर जिवन आसा त्या सगळ्या समुदायाचो तो संभ्रम म्हूण येता. देखून तो लोक कितें करतालो? तो लोक प्रत्येक रितीन होकलेचें कुटुंब खंयसर आसा त्या गांवचो लोक, हळ्ळेचो लोक त्या तांच्या प्रमुख रस्त्याच्या दोनी बगलांनी रावून त्या होरेताक संतोशान येवकार मागतालो. आनी येवकार मागता आसतना थंयसर विशेश जावन थंयसर त्या देडयांनी तयार जावंक आसलें. आनी त्या देडयांनी बेश्टे उबे रावचें वा इतर लोकां सांगाता उबे रावचें न्ही, बगार तांणी बरे विंगड रावोंक आसलें आनी रावचें एक हातांत दिवे घेवन त्या होरेताक स्वागत करूंक. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता तो होरेत फाल्यां एका दिसा थंयसर तो येता. वाटेर येता आसतना त्यो देडयो तांणी तयार जावंक आसल्यो. 5 देडयो बुधवंत तांचे लागीं कळसूल आनी तेल आसलें. आपल्या दिव्यांनी ते तेल भरतात, आपले दिवे ते जळयतात आनी त्यो देडयो तयार आसल्यो त्या होरेताक स्वागत घेवन लग्ना सालांत भितर सरतात. बुध नातल्यो तीं तेल सोदून दुसरे कडेन वेतात आनी अशें तांकां तो लग्नाचो संभ्रम सुकता. मोगाच्या इश्टानो, ही 10 देडयांची वोपार नियाळ करता आसतना विशेश करून आमी हर एकलीं सोम्याच्या येण्याक सदांच आयती रावंक जाय म्हणलें चिंताप आयची देवस्तुती आयची वाचपां आमकां कळयतात. आमी हे वाचप माते वाचो अंजल अध्याय 25 हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. हे वाचप समजत आसतना आमी हाच्या आदले 2 अध्याय आमी पळोवन आदल्या अध्यायांत म्हणजे 26-23 थंयसर जेजू निमाण्या काळा विशांत, अंत्य काळा विशांत आनी आपणाच्या येण्या विशांत वा जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत तो थंयसर शिकोवन दिवनूच आसा. आनी जेजून कितें म्हळें थंयसर 24वो अध्याय आमी पळयता. थंयसर जेजू देवाळाच्या नासा विशांत थंयसर उल्लेख करता. सगळें नास जातलें, हें देवाळ सगळें मोडून पडटलें, हें सगळें शिकोवन तांकां दिता. म्हळ्यार जेजूच्या दुसऱ्या येण्या वेळार कितें जातलें, कशें ती स्थिती आसतली, हें सगळें तांकां एका रितीचें चित्रण दिवच्या खातीर जेजू ह्या दिशेन थोडी शिकोवन त्या लोकांक दिता. आनी लोकांक शिकोवन दिता आसतना सांगता ही 10 देडयांची वोपार तांचे मुखार सांगून तांणी कशें ह्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक सदांच बुधवंत देडयां परी तयार रावंक जाय हें चिंताप तांकां तो स्पश्ट करता. हांगासर बुधवंत देडयो कोण, बुध नातल्यो देडयो कोण, तें आमी समजोवचें गरजेचें.
बूद नातुल्यो देडयो म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार त्या काळार आसले वा जेजूच्या काळार आसले विंचलेली पर्जा म्हूण नांव वाडलेले जुदेव लोक. तांणी मेस्सायाक राखून आसले, कित्याक देव मेस्सायाक धाडटलो आनी आमची सोडवण करतलो म्हूण ते राखून आसले. पूण जेन्ना जेजूस तांचे समकार येता, आपूण मेस्साया म्हूण तांकां तो शिकोवन दिता आनी तांणी एक बऱ्या तयारे मुखांत ताका स्वागत करी जे आसलें. पूण आपणाच्या स्वार्थाक लागून आनी आपल्या धार्मीक चिंतपाक विविध चिंतपाक लागून ते मेस्सायाक समजले नात आनी ह्या आनी अशें तांणी मेस्सायाक स्वागत केलो ना. जेजू एक होरेत जावन तांच्या मदें आयलो जाल्यार बूद नातिल्ल्या देडया परी तांणी त्या लग्ना सलांत भितर सरचे बाग होगडावन घेतलें. बुद्धवंत देडयो कोण? बुद्धवंत देडयो जावन आसात जेजून ताच्या शिकवणे मुखांतर आकर्शीत केल्लो लोक. जावंक पुरो ते पातकी जेंतील समाजेंत कोणें स्थानमान नातले व्यक्ती जावंक पुरो. आनी ह्या लोकांनी कितें केलें? जेजूची शिकवण तांच्या जिवितांत स्विकार केली आनी ह्या मरिफात ती जेजूच्या येण्याक आत्मीक रितीन तयार जाली आनी हाचे मरिफात जेजूक त्या होरेताक तांणी स्विकार करचें बाग तांकां फावो जालें. तांकां लग्ना सालांत थंयसर पात्र घेवचें बाग तांकां फावो जालें. मोगाच्या इश्टानो, ह्या सगळ्या गणितांत जेजू जावन आसा तो होरेत आनी ह्या होरेताचें लग्न म्हळ्यार कितें? लग्न म्हळ्यार ते निमाणे जडतेचो वेळ म्हूण येता. आनी तो होरेत कित्याक वेळ करून येता? कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी समजूंक जाय जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशांत म्हळ्यार पारोजिया, द सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट, ते कशें जातलें, केदाळां जातलें तें आमकां कळीत ना. पूण हाका एक निर्दिश्ट वेळ घडी म्हणली ना. ते केदाळाय जावंक पुरो आनी देखून थंयसर होरेत येताना वेळ जालो. जेवण कसलें? हे लग्नाचें जेवण कसलें? उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 19, उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 19 वळ 9 आमकां थंयसर कळयता. शेळयेच्या जेवणा विशांत उल्लेख थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हें जावन आसा निमाणें जेवण त्या होरेतान आमकां दिवचें. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज ह्या 10 देडयांच्या ओपारीचो नियाळ केल्ल्या आमी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें आमी नियाळ करचें आनी जियोवचें. आयच्या दिसा आमकां परत सोम्याच्या येण्याक लागशिल्ली आनी सदांच आयती जावंक आसची तयारी करूंक आपण लाभता. जर हांव लेथार्जीक जाता, हांव आळसाय करता जाल्यार खंडीत जावन त्या सोम्याच्या जेवणांत आयते रावूंक वा तयार रावूंक आनी ते अनुभव करूंक म्हाज्यान जावचें ना. देवसारांनी एक जमत आपयली काय आनी देवसारांनी जमत आपोवन लोकांक कशें त्या देवाच्या मोगातून फाटी हाडचें, आमच्या कुशीक हाडचें येवजन करचें तांणी प्रयत्न केलें. देखून तांणी एकामेका संदर्शन करून कितें करचें, कितें करियेत अशें तांचे तावन तांणी सजेशन विचारलें काय देवसाराच्या मुखेल्यान. निमाणें एक देवसार अशें म्हणालो काय, लोकांच्या मतींत आज नाका, आमी फाल्यां करया म्हणून चिंताप घालें जाल्यार खंडीत जावन ती आमचे सांगात आसतली म्हणून. आनी अशें लोकांच्या मतींत तांणी तें चिंताप घाल्लेंच लोक आज नाका फाल्यां करया आनी अशें तांणी फाल्यां फाल्यां म्हणून तांचो दीस तांचें जिवीतच होगडावन घेतलें. मोगाच्यानो, सोम्याचें येणें केदाळां जातलें आमकां कोणायकी कळीत ना. कित्याक सोम्याचो वेळ तो सोम्याचो वेळ, सोम्याक हर एक वेळ तो ताचो वेळ जाता. देखून हर एका वेळार हांवें आनी तुवें तयार रावची गरज आसा. पूण हें तयार रावचें जाल्यार कितें गरजेचें? त्या बुद्धवंत देडया परी दिवे घेवन, तेल घेवन, जळटे दिवे घेवन तयारायन राखून रावची गरज आसा. हांगासर हे दिवे, तेल, उजवाड हे कितें संकेत दितात आमच्या मुखार? म्हाका आनी तुका हे 2-3 संगती नियाळ करच्याक आपण दितात. पयलें जावन आसा हो दिवो जावन आसा आमचो वैयक्तीक बावट, द पर्सनल फेथ. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेन्ना हांव आनी तूं आमच्या वैयक्तीक बावटाक सडीत महत्व दिवचे प्रयत्न करता, आमचे दिवे पेटलेले जातात, आमच्या दिव्यांनी भरपूर तेल आसता. देखून हो बावट उर्चीत करचे, आसलो तो बावट घट करचो आनी हे बावट कार्याळ करचें प्रयत्न करता आसतना सोम्याच्या येण्याक हांव आनी तूं तयार रावंक साध्य जाता. दुसरें जावन आसा हो दिवो आमच्यो बऱ्यो करण्यो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेन्ना हांव आनी तुमी
बऱ्यो करण्यो आदारचे प्रयत्न करता हांव आनी तुमी बुदवंत देड्या परी पेटलेले दिवे घेवन होरेताक आमी स्वागत करूंक साध्य जाता. तिसरे संगत जावन आसा ही क्रिस्ती माऊल्या हांवें आनी तुवें जियोवची. जेन्ना बोगसाणे मोग दयाळाय सोडदोड असली क्रिस्ती माऊल्या आमी जियोवचे प्रयत्न करता आसतना सोम्याक बेटच्याक एक बुदवंत देड्या परी हांवें आनी तुवें तयार रावोंक साध्य जाता. आनी चवथें जावन आसा आमच्या जिवितांत आसचे त्यो बऱ्यो करण्यो. सांग पुरो पेल्याच्या गरजेक पावचें, कुमोग करचें, बरीं उतरां उलोवचीं, पेल्याक बरवशाची उतरां दिवचीं. ह्या मरिफात जेन्ना हांव आनी तूं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ल्हान व्हड बऱ्या करण्यांनी म्हजें आनी तुमचें जिवीत सोबोवचें प्रयत्न करता तवळ हांव आनी तुमी बुदवंत दडया परी क्रिस्ताक मेळच्याक सदांच आयती रावोंक साध्य जाता. देखून परत सोमी आमकां आपण दिता. सोम्याच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करूंक बुदवंत देड्या परी हांवें आनी तुवें सदांच सोम्याच्या येण्याक आयती रावोंक. आमच्या दिसपट्ट्या मागण्याचो प्रभाव, आमची आध्यात्मिकता, आमचें दिसपट्टें भक्तीपण हे दिशेन आमकां सदांच आदार दिवं दी. आमी बुदवंत देड्या परी सदांच सोम्याक बेटच्याक आयती रावोंक तसो जेजू आमकां ताच्या कृपे बेसावांनी बरोवन दी म्हणून ह्या आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार सर्गीच्या बापातावन कृपा मागून घेवया. आमेन.